नमस्कार. आयज आमी आसा हांगासर जे उसगांव आनी ह्या हांगासर आयज सकाळीं संक सुमार एक इन्सिडेंट जालो असो की एक चली जे मयुरी वांयगणकर रावपी तियार उसगांव ह्या वाटेन चलोन वताले आनी ते मशरूम फॅक्टरीन कामां वताले. जेन्ना सकाळीं हांगासर एक तेका भुरगो जेन्ना तेका तेणें आडयलें त्या चेडवाक आनी आयज व्हॅलेंटायन दीस आनी म्हाका दिसता तेंच्या भितर कितें तरी जालें, बाचाबाची जाली आसतली आनी ते चल्यान तेजे तकलेर काडून बियेरीची बाटली मारली आनी तेजी तकली हांगा फुटली आनी तेज्या उपरांत ते चली हांगसरल्यान बरेच पयस हांगासर जो मेन रोड आहा थंय पर्यंत ते पावले 8 सुमार आनी तेका जेन्ना लोकांनी थंयच्या पळयलें तेन्ना तेका मागीर हॉस्पिटलान व्हेलें. आतां जेन्ना धारबांदोडा हॉस्पिटलान व्हेलें थंयच्यान मागीर दोतोरान तेका GMCन हें केलें आनी आतां कळपाक येयलां की मात ते सिरियस आहा म्हणून. हो मॅटर 8 दीस पयलीं पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्लो, कारण हो चलो जो आहा तो तेका ब्लॅकमेल करतालो जावं तेका प्रपोज करपाक लागून आनी ते चलयेचो त्या चल्याक नकार आसलेलो म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर येवन तेंची दोगांची भितर कॉम्प्रोमायज जाली की एकामेकाक कोणें फोन करपाचो ना आनी तुमी मेळपाचें ना म्हणून. पण अवघ्या 4 दिसांनी आयज व्हॅलेंटायन दीस आनी आयज हो प्रसंग हांगा घडला आनी जो चेडो जो ह्याच लोकल गांवचो आहा आनी तो खंय तरी लिपोवन बसलेलो आहा. दिसता पुलीस तेज्या शोधात आसा. नक्कीच तो म्हणल्यार पुलिसाच्या हाताक लागतलो. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.